येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान नावेलीच्या हायवेचेर घातिल्लो बेतो गेलो व्हांवून. महामार्गावेल्या फोंडकुलांनी परतून तोंडां केल्यात उक्ती. वीज खात्याचे गाळपण, काळखात करचे पडले लक्ष्मी पूजन. फोंडेकार फुर्योज म्हणटात हवामान खात्याची शिटकावणी आयकनात. गांवगिऱ्या वाठारात वादळी वारासत पावस लायतलो जेरी. 7, 8 आनी 9 वेर कांय सुवातींनी कोसळटलो कमी चड प्रमाणात. कांय सुवातांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 1 नोव्हेंबराच्यान गोंयच्या रस्त्याचेर एकूय फोंडकूल दिसचे ना. दिसले जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर कारवाय करतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले. पूण नावेलच्या राष्ट्रीय महामार्गाची अवतिका पळयात. फोंडकुलां आसा तशींच आसात. मुख्यमंत्र्यान रस्ते गुळगुळीत करपाचे आश्वासन दिल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार कामाक लागले. महामार्गावेल्या फोंडकुलांनी बेतो हाडून वतलो. हो बेतो खंय पडलो ना हे लेगीत ताणें पळयले ना. फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसान फोंडकुलांची तोंडां परतून उक्ती जाल्यात. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17 आसा आनी आज नॅशनल हायवे 17चेर रोड जो आसा तो कितें जालो तो पळयात. लास्ट टायम सीएमान 1 म्हयन्या भितर सांगले की सगळे रोड जे आसात ह्या रोडाचेर जे खड्डे पडल्यात तितलेय आमी पुरयतले. एक सुद्दां उरपा ना आनी उरले जाल्यार त्या इंजिनियराचेर आपूण एक्शन घेतो म्हणून. आज तुमी पळयात जेन्ना सीएमान हे सांगतरे खंय तरी PWDन बेतो हाडलो आनी ह्या रोडाचेर वतयलो तो खंय पडला हे PWDची जे इंजिनियर आसा तेणी पळयले सुद्दां ना. फक्त एक सीएमान म्हणलें की 1 तारखेर हे सगळे बंद जातले, एक सुद्दां कोण उरपा ना म्हणून तेणी आज हाडून हे घातले आनी आज पळयात तेजी अर्ध बेतो पडला, अर्ध कडेन पडला. थंय फोंडकूल आसा हेंचेर एक्शन घेतो काय कितें सीएम? हांगा एक रोड म्हणटा तो सारको बरो ना. तुमकां वच न्हय हेच्या मुखार आनीक रोड दाखयता तुमकां. रोडाची परिस्थिती कितें जाली ती पळयात. किती रोड पिड्ड्यार जालो तो पळयात. आज लोक कितलो हॉस्पिटलायज जाले कडेन आसा. ती लोकांनी हाड मोडल्यात, कोणाली बॅकबोन मोडले कडेन आसा, कोणाली मान जाले कडेन आसा. म्हणजे हेका जबाबदार कोण? लोक हांगा पयशे भरतात, रोड टॅक्स भरतात, सगळे भरतात आनी रोड सारको मेळना. जर रोड मेळना सारको जाल्यार PWD सेक्शन कित्याक जाय सोडपाचो? कित्याक पयशे वेस्ट करतात? हे खंय तरी सरकाराचो जो पयसो आसा हो वेस्ट जाले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां खातीर. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ह्या कॉन्ट्रॅक्टान बरें काम केलें ना म्हणून आज हे लोकांक त्रास जाल्यात. हे रोड जे आसात हे खरें बरें आसपाक जाय आसले पूण आमकां फक्त गोंयाक हे रोड आसात ते अशे जाल्ले कडेन आसात. आमी महाराष्ट्रांत वचात, कर्नाटका वचात, रोड पळय बरे आसात पूण हांगाच बरें ना. गोवा 365 खातीर नावेली साकून रमेश नायक हायवे वयल्यात. भर दिवाळीच्या उमेदीच्या काळात पेडणे म्हालात बिरेस्तारा 2 भिरांकूळ घडणुको घडल्यो. एके घडणुकेत लायटीचो शॉक बसून काळू माळी हो तरणाटो जाग्यार मेलो जाल्यार दुसरे घडणुकेत अशेलबाग धारगळच्या एका घरार वीज पडिल्ल्यान लाखाचे लुकसाण जाले. काळूमाळी हो मूळचो भिलवाडा राजस्थानचो 37 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आपल्या दोगा वांगड्या बरोबर हणकण्याक काम करतालो. बिरेस्ताराक विजेचो शॉक बसल्या उपरांत तेका कासारवर्णेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत व्हेलो पूण ताचे आदींच ताचो जीव गेल्लो. पेडण्या पुलिसांनी पंचनामा केल्या उपरांत ताची कूड बांबोळे GMCच्या मोर्चुरीत व्हेली. जाल्यार आशेलबाग धारगळच्या दिलीप सावंताच्या घरार वीज पडून बरीच लुकसाणी जाली. नेमके कितें जालें तें आयकात दिलीप सावंताचो भाव रामचंद्र सावंत आनी घरच्यांनी सांगिल्लो आखोदेका हाल. सांगपाचें म्हणजे कितें जालें काल संक 10 मिनटां आसतना सुमार बरें पयलीं 2-3 फावटी कडकडाट जालो आनी मागीर संक 10 मिनटां आसतना असो कडकडाट जालो की एकदम कितें तरी पडलेल्या भाशेन जालें फाटले सायडीन. आनी हे येयलो पळय एकदां एका सेकंडानूच सगळें जालें. मिटर फुटलो आनी सारको भायर पडलो. ते सगळे बोर्ड पडले आनी धुंवर इतलो जालो की हांकां आनी पांयार कितें तरी मारलेल्या भाशेन जालें सगळ्या मनशांच्या. इतलें हें जालो इफेक्ट जालो. इवन हांव ते सायडीन म्हाजें घर न्हू हे म्हणजे एटॅच तेतूंतले सुद्दां बल्ब फुटले, फॅन घट जाले. परतून तिसरो भाव म्हाजो हांगा हे सायडीन टचर तेचे काय इफेक्ट जाल्लो आहा. शॉर्ट सर्किट जाले. शॉर्ट सर्किट नाही हेचे विजेचो धक्को हो सारको म्हणजे वीज पडली सारकी. वीज म्हणजे ते फाटल्यान टॉयलेट आहा पळय एटॅच टॉयलेट आहा थंयसून तेका होल बील पडलेलो आहा
तुम्ही पहिले असतले हय हय इवन नळे फुटले ते नळे पळय हांगा हांगा ते लायटीचे कनेक्शन हांगासून सकयल देवल्या न्हू थंयच्यान हे पळय नळे बी फुटलेले आहा म्हणजे संपूर्ण लाईट तुमचे संपूर्ण फुल टोटल लायट गेल्ली आहा जळोन आख्ख्या घराची. आपली भुरगी असली आमच्या तो आणि घातलो असलो 1.5 वर्षाचो भुरगो असलो तो सारको भियालो आणि हे चेडू आमची मात्र खूप भियाले आणि ती घर धरून राहून मग आम्ही तेवट्यान पळालो त्या रूमान दुसऱ्या आग मीत पेटली भितर सारको धुवर बाथरूमान आमच्या सबन गॅस कशी झाली आणि दार बी आमच्या ओपन जायना आले आणि पळयताले मागीर कशें करून ह्या केल्या जाल्यार मशिनाचो प्लग बीन तो सबन आमच्या जवळ. आता एकंदरीत सांगपाचें म्हणजे लायटीचेच जर पळोवंक गेले जाल्यार लायटीचे आता तरी कितें पळोवंक गेल्यार वायरी येते म्हणल्यार इतले महागराय जाल्ली ते सांगपाचें ना. तरी पण हे एकाच हितून हे 60-70 तरी अशें हांव अंदाजे म्हागे जेन्ना इस्टिमेट काडटलो तेन्ना कळटलें. तरी पण 60-70 हांगा गेल्ले आहात, थंय एक 25-30 गेल्ले आहात, थंय एक तेच सायडीनूय गेल्ले आनी ती परतून जे इलेक्ट्रॉनीक कितें वस्तू आहा ते अजून काय आमी चेक करून पळयल्ले ना आसा कितें जालें ते. अंदाजे 1.5 लाख 1.5 लाख सुमार तरी अशें म्हाज्या हेनी अशें दिसता. तेची पयरूय जावंक शकता ते वचूंक शकता. गोवा 365 खातीर धारगळेच्यान संदीप कामोलकर. नोव्हेंबराची 1 तारीख जावन गेली, सगळे फोंड अजून पुरूंक नात. भाजपाचो हेवीवेट मंत्री मायकल लोबोची कर्मभूमी आशिल्ल्या कळंगुटे भोंवल्यार खरसाणेन ताची जाणवी काय जाता. मुख्यमंत्र्याचे घोषणे उपरांत रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपाच्या कामाक झुजा पावंड्यार सुरवात जाली. पूण मुख्यमंत्र्याचे हे सपन 20% अर्दकुटे उरिल्ल्याचे PWD मंत्री दीपक पावसकरान स्वता सांगिल्ले. मायकलान आपल्या मतदारसंघातल्या विकासाचेर अभिमानाच्यो गजाली सांगल्यात. ताचो मतदारसंघ ते 20% वरीन येता हेवूय तितलेच खरें. CM प्रमोद सावंत 31 म्हटलेले एकूय खड्डा दिसचो ना. कसले खड्डे म्हणटालोय ती म्हाका खबर ना. आय डोंट नो इफ यू वर टॉकिंग अबाउट द रोड्स or people who are bald. आता पळय, this is near a restaurant called Fat Fish, and this is a 8-meter broad road which is mainly going to Baga Beach. पळय खड्डे पळयताय तूं दिसता मरे. पळय पळयलें पळय पळयत राव पळयलें. Today your minister admits that only 20% of it is done. 20% is remaining or done, I don't know. Boy khadde. Look. Now, if you think you can issue deadlines, I also can issue deadlines, CM sir. You are my servant, CM. आता तुवें पळय डेडलायन पळय इश्यू केल्लो न्हू, तुकाय हांव डेडलायन इश्यू कोत्ता आनी तुका सांगता इफ दीस होल्स आर नॉट फिल्ड विदीन द नेक्स्ट 15 days, then I give you the assurance that I will be camping in your constituency for 7 days. Don't ask me who I will be backing. Okay? Puro zale CM sir. Don't make statements that you can't live up to. Okay? Now check out how nice your Babulo Michael is. And get him or get somebody to patch this near Fat Fish Agarwado. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवाळी उजवाडाचो उत्सव, पूण अशा उत्सवा वेळारच फक्त वीज खात्याच्या निश्क्रियतेक लागून लोकांक 4-5 वरां काळखात रावचें पडटा तेन्ना पोटांतल्यान तिडक ही मारतलीच. फोंडेकारांनी नेमकी हीच तिडक उक्तायला. लक्ष्मी पुजना वेळार वीज खात्यान काळखात दवरिल्ल्यान ते फुर्योज जाल्यात. बिरेस्तारा, फोंड्या आनी कुशीच्या वाठारांनी वीज गुल्ल जाली. पावस आनी ताच्या सांगातान आयिल्ले वादळ हे ताजे फाटले कारण असले तरी 4-5 वरांभर दिवाळेच्या दिसा काळखात रावचें पडप ही वीज खात्याची घाळपणां असो थळाव्यांनी थेट आरोप केला. दुर्बाट, अप्पर बाजार, फर्मागुडयेच्या 3 फिडरांचेर परिणाम जाल्लो. ट्रान्सफॉर्मर शॉर्ट जाल्ल्यान हें घडलें. पूण आमी आमची जबाबदारी वेवस्थीत पाळ्ळी अशें ई भरत नानन सांगले. आयकात.
Yesterday, अचानक all of a sudden, 4 o'clock started heavy surge, lightning surge, along with wind, heavy wind, and the rain. So at a time, same time, our all about some 5 feeders gone out, 40. So we are charging one by one, not holding, not single feeder was holding. Then started restoring one by one feeder. So we are going patrolling. So one feeder, one by one restored by 4 o'clock started. And by 11 o'clock we restored everything. Because it was a fault was heavy, this side, that side tree fallen, some coconut leaf fallen, and somewhere jumper open. So this way we are restored supply by 11 o'clock by night. Okay, this has happened because of at a time, with the heavy wind, that is made our all feeders faulty. कार्यकारी अभियंत्यान वीज विभागाचे वतीन रजाव दिल्ले असले तरी थळाव्याचे म्हणणे वेगळेच. ते म्हणतात हवामान खाते तुमकां 4 दीस आदी वादळ वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो अशी शिटकावणी दीत असता. तरीकय तुम्ही घाळ कशे रावतात. भर दिवाळेच्या दिसा काळकात रावचे पडले. लक्ष्मी पूजनय काळकातच करचे पडले. ऐकात तांचे म्हणणे. इंजिनियर भरतन जो आसा पळय ताका जाप विचारपा आयिल्ले. काल तुम्ही जाणा 3:30 जेन्ना पावस आयलो अचानक आनी पावसा बरोबर जी लायट गेली ती रातची 9:30 10 थोड्याशा जाग्यांनी 12 म्हटल्यार लायट येवना. आनी काल आमचो दिवाळी हो सगळ्यात मोठो सण. दिवाळी आमी म्हणटा फेस्टिवल ऑफ लायट्स, पूण काल लायटूच नाशिल्ली. आनी अक्षरशः आमचे सगळे वेवसायीक मित्रांक जे घरोघरी दुकानांनी आपल्या ऑफिसांनी जे लक्ष्मीपूजन करता ते लक्ष्मीपूजन काळखान करचें पडलें. आनी काल ह्याका लागून एक 3:30ची 9:30 लायट ना म्हणून जाता लोक फ्यूज कॉलान आनी जे फील्ड वर्कर्स आसा, फील्ड इंजिनियर्स आसा, हांचे कडेन जेन्ना लोकांनी संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेंचे फोन आउट ऑफ नेटवर्क, स्विच्ड ऑफ आनी कांयच रिस्पॉन्स ना. म्हणजे एस्टरडे काल डिपार्टमेंट वो नॉन रिस्पॉन्सिव्ह आशिल्लो. काल तांचे कडेन खंय स्टाफ कमी आशिल्लो. फिल्डार काम करपी खंय फक्त 4 स्टाफ आशिल्लो म्हणटा ते फील्ड. आनी ताका लागून हे जी पावर फेल्युअर जाली ती रिस्टोर करपाक तांकां वेळ लागलो. म्हणजे एक्झिक्युटीव इंजिनियरान तांच्या डिपार्टमेंटाचे फेल्युअर एक्सेप्ट केल्लें आसा की आपूण फेल जालो कित्याक आपल्या कडेन पुरो असो स्टाफ नाशिल्लो. आतां प्रश्न येता तो म्हणटा दिवाळी लागून आपल्या कडेन स्टाफ नाशिल्लो. पूण हवामान खात्यान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान 4 दीस पयलीं अलर्ट दिल्लो की गोंयांत पावस पडपाचो आसा, थंडरिंग जावपाचें आसा, वारें व्हांवपाचें आसा. तर डिपार्टमेंटान आपूण अलर्ट रावंक जाय आसलें न्ही, तेजी तयारी करपाक जाय आसली. सो ही तयारी तांणी करूंक ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. युरोप परतून कोरोना संसर्गाचे केंद्र जावं येता. जागतीक भलायकी संघटनेच्या युरोपी विभागी संचालकान शिटकावणी दिल्या. युरोपांतल्यान 53 देशांनी फाटल्या एका म्हयन्याचो नियाळ घेतल्या उपरांत कोरोनाचो संसर्ग दुपटीन वाडिल्ल्याचे दिसून आयले. ही परिस्थिती अशीच उरल्यार पोरू प्रमाण युरोपात अनूय कोरोनाची स्थिती निर्माण जावं येता अशें WHO म्हटलां. युरोपातल्या देशांनी कोरोना वासिनाचो गरजेपुरतो स्टॉक आसा, पूण आयज मेरेन जाय तशें लसीकरण मात जालें ना. कांय देशांनी जाल्यार 40% लेगीत लसीकरण जावंक ना. अशें आसतना उदरगतीचे वाटेर आशिल्ल्या देशांनी वासिनाची निर्यात चालू आसा. तेन्ना उपलब्ध आशिल्ल्या वासिनांचो वापर करून देशांतल्या नागरिकांक कोरोनाचे वासीन दिवचे, नाजाल्यार फेब्रुवारी मेरेन परिस्थिती हाताभायर वतली. जागतीक भलायकी संघटनेन शिटकावणी दिल्या. भारतात आतां मेरेन 107.70 कोटी लोकांक कोरोनाचे वासीन तोपला. फाटल्या 24 वरांत 12,729 कोरोना केशींची नोंद जाली. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 1,48,922 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 12,165 जाण बरे जाले. जाल्यार आतां मेरेन 3,37,24,959 जाण कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत वादळी वाऱ्यासयत पावस हजेरी लायतलो. 7, 8 आनी 9 वेर कांय सुवातींनी कमी चड प्रमाणात जाल्यार कांय सुवातींनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसूं यें. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. अशें आसले तरी चडांत चड आनी उण्यांत तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवचो ना. हवामाना विशीं खाशेली अशी शिटकावणी ना, पूण दर्यान वाऱ्याचो वेग चड आसतलो. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. नमस्कार. गोवा के ऊपर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू हो रहा है और जैसे एमडी ने पहले फोरकास्ट किया था टिल अराउंड 8th of November
थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा गोवा के ऊपर। और पिछले 24 आवर्स में यानी कि 4 नवंबर को सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया मरगांव से 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो fishermen are requested not to venture into sea from 5th November to 9th November from Goa's coast, क्योंकि जो ऑफ कोस्ट जो एरिया है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और साउथ ईस्ट अरेबियन सी, वहाँ पे विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स गस्टिंग अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर हो सकते हैं। तो इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी फॉर द कमिंग 4 to 5 days। और जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया था पिछले दिनों में, ये सिस्टम का जब मूवमेंट हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ओवर द सी, तो गोवा के ऊपर जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकते हैं। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी विल कंटिन्यू with a slightly increased distribution on 2 days on 5th and 6th। और कभी कभी थंडरस्टॉर्म्स मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं, यानी कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए एज इट इज़ ऑलवेज रिक्वेस्टेड प्लीज़ अवॉइड ओपन एरियाज और ओपन फील्ड्स और finding shelter under isolated or tall structures or trees. This also should be avoided when lightning is taking place. Lightning strike could be hazardous, it could be a threat to safety if the precautions are not taken properly। और गोवा के ऊपर जो वेदर में चेंज आएगा वो है रेनफॉल इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स। दैट इज़ वेरी लाइकली एट 1 or 2 प्लेसेस ओवर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस 2 days। आज और कल गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल होने के भी चांसेस हैं, और उसके बाद फ्रॉम अराउंड 7th ऑनवर्ड्स हेवी रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। एज वी आर स्पीकिंग इन द आफ्टरनून ऑफ 5th November, we can see there are a lot of thunderstorm clouds over eastern talukas of Goa, Satari, Sange, Dharbandora, Kapem, ये सारे जगह पे ऑलरेडी thunderstorm activities taking place। और ये जो clouds है westward मूव होंगे और probably most parts of Goa will receive rainfall thunderstorm activity today also। जैसे ये सिस्टम मूव होगा तो पॉसिबल इम्पैक्ट्स ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग इज देयर, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज में मुश्किल हो सकते हैं। डिस्ट्रप्शन कुड बी देयर एट आइसोलेटेड प्लेसेस बिकॉज ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर शावर्स। और ऑफ कोस्ट विंड स्पीड और रफ सी विल बी देयर, सो प्रिकॉशन शुड बी टेकन। एंड सिंस द रेनफॉल एक्टिविटी इज देयर, जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी और क्लाउडिंग है आफ्टरनून में फॉर अराउंड 1 week नाउ, और IMD के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट ये दिखा रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी लाइट टू मॉडरेट विल कंटिन्यू इवन फॉर द कमिंग वीक एज वेल। तो क्रॉप्स जो है अफेक्ट होने के चांसेस हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आणि सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।